शुक्रारा सकाळी म्हापशागिरी एका अनोळखी दादल्याची कूड सापडली। ती कूड सापडले उपरांत त्या कुडीचो सोद लावपाक सुरवात जाली। म्हापसा पोलीस घडणूक थळार पावले आणि इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झाले। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। शुक्रारा सकाळी म्हापशागिरी एका अनोळखी दादल्याची कूड सापडली। त्या फाटभुंयेर चौकशी सुरू झाली। चौकशी दरम्यान एक म्हायती मुखार आयली। गिरी रावपी एक दादलो 5 मार्चा सावन गायब आसलो। ताचो सोद सुरू आसलो। शुक्रारा मेळिल्ली कूड त्या मनशाची म्हणून फामिलीन ओळख पटयली। मात फॅमिली कडेन दिवच्या पयलीं पुलीस DNA टेस्ट करात म्हणून म्हायती मेळटा। मजगती कांय म्हयन्या पयलीं आक्षे पुलीस स्टेशनार अशीच एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर जाल्ली। ते उपरांत एक पणजे अनोळखी कूड सापडलेली। ती कूड आपलीच म्हणून आक्षेंतल्या केसींतल्या फामिलीन ओळख पटवून कूड ताब्यात घेतली आणि तेजे सगळे धार्मीक संस्कारूय केले। मात ताचो गायब जाल्लो मनीस 3 म्हयन्यान परत घरा आयलो। मजगती ती चूक परत घडची न्ही म्हणून पुलीस सादूर जाल्यात। DNA टेस्ट करूनच बॉडी दितले म्हणून पुलिसांनी फामिलीक कळयला।